ह्या भानगडीत जो जो ऑफिसर आसा तेजो प्रत्येकाचो पुतळो जळयलो वयतलो, प्रत्येकाचो पुतळो जळयलो वयतलो आणि इतलेच न्हू जाल्यार फुडले फावटी मोडकोय फोडलो वयतलो आणि कोणूय खड्डेय जावचे पडटले कोणाक नाजाल्यार हांकां अक्कल येवची ना। पेडणेकारांक जर दिसता तांकां सादे आणि हांगा येवन मजा करपाक मेळटली सगळ्या ऑफिसरांक जाल्यार सगळ्या ऑफिसरांनी हेची दखल घेवची की ह्या फुडें पेडणेकार ओगी बसचे ना। तुमकां जागो दाखयतले एक पेडणेकार जर मुख्यमंत्री जावंक शकता जाल्यार बाकीचे पेडणेकारूय तुमकां अक्कल हांगा शिकोवंक शकता। पोरीचो खरो विलन आसा कित्याक सुरवातूच तेणी केल्या ह्या प्रोजेक्टाचो फूल नोटीस म्हणटा ती तेणी तयार केला आणि प्रोजेक्ट तयार करतना फावंडेशनूच चुकीचं घातला। त्या प्रोजेक्टा खातीर जागे खातीर भडकरांची जी NOC घेतल्या 38(6) आणि 105ची NOC घेतल्या। तितून भडकराक तेणी मिसगायड केला की तितून डायरेक्टली म्हटलें आसा की तेणी रिक्वेस्ट केला भडकराक की 20 मीटर एक्झिस्टींग रोड आहा तो वाडोवपा खातीर NOC मागल्या आणि तशें बघून तो एक्झिस्टींग रोडच ना, ते सगळे डेन्स फॉरेस्ट आसले 0.030चे आणि 0.30चे झाडां बी कट करपाक मेळना कायद्यान आणि भडकरान NOC दिल्या की रोड एक्झिस्टींग रोड 20 मीटर वाडोवपाक वेरेज ते एक्झिस्टींग रोडूच अवेलेबल नासलो थंय तर डेन्स फॉरेस्ट आसलें। तो अमरनाथ नायक जो आंदोलन करी तो बेजूच तेजो झाडांचेर आसलो, तेजी 400 झाडां कट केली, उत्पन्नाचेर तो जागो आसलो। ताका लागून म्हाका जो टेंडर हेंच्यांनी फ्लोट केलो फक्त एका डुप्लिकेट NOCचेर ती NOC सुद्दां सारकी वॅलीड ना जाल्यार तुम झाडाची NOC तुमकां कोणी दिली आणि झाडां तुमी कोणाची म्हणून कातरल्या, झाडां कोणाची दी? PWDची झाडां न्हू ती, फॉरेस्टाची झाडां न्हू, गव्हर्मेंटाची झाडां न्हू, प्रायवेट प्रॉपर्टीन 1,73,00,000चो टेंडर फ्लोट केलो, पब्लीक फंड प्रायवेट प्रॉपर्टीन वापरलो आणि तो सुद्दां एक क्रायमच आसा। हेंच्यांनी जवळ जवळ क्रायमाची न्हू मालिकाच केल्या, कितके क्रायम करपाचे हेंच्यांनी 1, 2, 3, 4 टोटली इलिगल प्रोसेस केला। हे इंजिनियराक खबर आसपाक जाय आसली की जेन्ना आपूण 1,33,00,000 हो पब्लीक फंड जेन्ना आपूण एका प्रायवेट प्रॉपर्टीन युटिलायज करता तेन्ना प्रायवेट प्रॉपर्टीच्या ओनराचो तो पब्लीक इंट्रस्ट आसा तो आपली बॅलन्स प्रॉपर्टी डेव्हलप करपाक आमचो फंड वापरता आणि तो वापरतना सुद्दां झाडांची NOC तुमकां कोणी दिली, कोणाची झाडां म्हणून तुमी कातरल्या? पोरीचो खरो विलन आसा कित्याक सुरवातूच तेणी केल्या ह्या प्रोजेक्टाचो फूल नोटीस म्हणटा ती तेणी तयार केला आणि प्रोजेक्ट तयार करतना फावंडेशनूच चुकीचं घातला। त्या प्रोजेक्टा खातीर जागे खातीर भडकरांची जी NOC घेतल्या 38(6) आणि 105ची NOC घेतल्या। तितून भडकराक तेणी मिसगायड केला की तितून डायरेक्टली म्हटलें आसा की तेणी रिक्वेस्ट केला भडकराक की 20 मीटर एक्झिस्टींग रोड आहा तो वाडोवपा खातीर NOC मागल्या आणि तशें बघून तो एक्झिस्टींग रोडच ना, ते सगळे डेन्स फॉरेस्ट आसले 0.030चे आणि 0.30चे झाडां बी कट करपाक मेळना कायद्यान।